I have assured in the House last time that कमीत कमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत 40 कोटीची कामां ST लायनी खातीर अंडरग्राउंड केबलिंग आमी घेतले. जी केबल आमी बंच केबल म्हणून घातिल्ली म्हाका दिसता थोडी ती तुज्या हातूंत आसा. इट इज टोटली फेल्युअर. हांव सांगता, हांव सभागृहात सांगता, खंयचोच एस्टिमेट फायनान्सा आमचो उरना. फायनान्स इज क्लियरिंग अवर फायल्स विदीन 5 days. रिगार्डिंग बंच केबल आसा, इट इज अ डिजास्टर. हांव सांगता, कितें करपाचें आसा तें सभागृहान आनी मुख्यमंत्र्यान आतां ठरोवचें. इट इज अ डिजास्टर. तुवें नांव विचारना, तुजोच मनीस, तोच मार्मागोवा तोच आशिल्लो तेन्ना. पूण तो तुमी सोदा मरे, नांव सभागृहान मनीस ना जाल्यार ताचें नांव घेवपा जायना म्हणून म्हाका सांगलां. जॉइंटिंग किट्स, वातावरण, इन्सुलेशन फेल गेल्ल्यान आनी फॉल्ट सोदूंक खूब वेळ लागिल्ल्यान, रिस्टोरेशनाक वेळ लागिल्ल्यान, तशेंच फॉल्ट सोदूंक निश्चित मेथड नाशिल्ल्यान एरियल बंच केबलिंग प्रकल्प फेल गेलो म्हूण विधानसभेत सुदिनान लेखी जाप दिल्या. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.